प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप। एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो। ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्यार ती होकल दाखयतलों। आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एक उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें। तें स्वर्गांत थावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवताले। एका मोलादीक मांड कापोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेदावरी ते चोकचोकताले। ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पारयाक 12 दारवंटे। दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो। दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुता दुवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं। उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले। शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 देवदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं। सर्वेस्पराचें उतर। देवाचे व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा। तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं। सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं। तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज। पिणगेचे पिणगे तुजी राज पदवी तोखता। सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा। सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा। जोवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। फिलिपाक नातानेल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोजेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा। तो नाजरेताचो जेजू, जुजेचो पूत। नातालेनान ताका म्हणलें, नाजरेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय। जेजून नातालेनाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सोवें कसलेंच बासकोळपण ना। नातालेनान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जाप दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराचे झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो। नातालेनान ताका प्रतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा।
जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें, देखून तूं विस्वास दवरताय? हे वन ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, सर्ग उक्तो जालोलो तुमी देखतल्यात, आनी देवाचो दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं भावार धरताय? नियाळाक आदार. भागीवोन बार्तोलोमेव हाक नातानेल हेवूय नांवान आमी वळखता. प्रवाद्यांनी बाकीत केलोलें तांकां थारोवंक मेळटलो. तो तांकां मेळ्ळा अशें फिलिपान ताका सांगलोलें. बार्तोलोमेव पयलो दुबावलो आनी प्रश्न विचारलो, नाजरेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता? पूण आपले दुबावाक लागून ताणें आपलें काळीज जेजूक अणभवूंक बंद करूंक ना. तो जेजू मेळूंक आयलो. भावाट धाकटुल्या वस्तूंनी सुरू जाता आनी व्हड प्रकाशनींतल्यान फुडें वेता. बार्तोलोमेव हाक जेजू खासगी अणभवांत मेळ्ळो आनी ताका एकेरी तरेच्या भावाटाचें पयण जें देवाची मोहिमा दाखयता आनी मनशाच्या मनांत ताचो थार घेवंक जायना तसली गोवाय जावंक मेळटा. बार्तोलोमेव, पोरी आमी जेजूचेर जायते फावटी दुबाव दवरला आसतलो. आमचे मदीं जायतीं जाणां जेजूचो खास अनुभव घेवन जिवितांत फुडें गेल्यांत. दर एक मागणें जिविताची जोडाय करपेची घडी एक आमंत्रण आमकां जेजूचेर खोल विस्वास दवरूंक. भावाट एक पयणाचो शेवट न्हय, पूण देवाचें व्हड व्हड विस्मितां पळोवपाची सुरवात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी भावाटान चलून देवाची भासावां मेळून घेवंक प्रयत्न करुया.